आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हॅशटॅग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हॅशटॅग मतदाता जंक्शन. ज्यो तुका दसल्यात बेडयो तांका लुगट तू समजू नाका. ज्यो तुमका दसल्यात बेडयो तांका लुगट तू समजू नाका. ह्यो बेडयो वितरावन तांचे कळ शस्त्र तू हा. नमस्कार, येवकार, अभिनंदन. तुमचो मनजोगतो शो मतदाता जंक्शनाच्या आनीक एका खाशेल्या एपिसोडांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव भारती आनी म्हज्या वांगडा जो आसा ताका तुमी सगळे वळखताच आसतले. हय इश्टानू, हांव तुमचोच भारत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तशें भारती, म्हाका सदांच एके गजालीचेर खूब अभिमान दिसता. अशें? कसली गजाल तर ती? ती ही म्हळ्यार म्हज्या आवय बापान म्हजें नांव भारत दवरलें. भारतांत रावपी हांव भारत नांवानूच म्हाका वळखतात. हय, हें तुवें सामकें सारकें सांगलें. आनी आयज जें तुवें ब्लॅक हाफ जॅकेटाचेर हें पॉकेट स्क्वायरो लायलां न्हय, तें आमच्या तिरंग्याच्या 3 रंगाचें मॅचिंग दिसता. वा, क्या बात है. खूब दिनवास भारती ह्या कॉम्प्लिमेंटा खातीर. बरें, तर भारत, आयज आमी आमच्या आयकुप्यांक खंयचे गजालीचे विशयी सांगतलीं? भारती, आयज आमी देशाचे वेंचणूक प्रक्रियेंत वांटो घेवपी दिव्यांग नागरिकां खातीर मतदानाच्या दिसा केल्ल्या खाशेल्या सुविधा विशीं म्हायती दितले. हाणें ते कसलेच त्रास नासतना आपणालो वोट दिवपाच्या अधिकाराचो वापर करूंक शकतले. आनी आयज हांचे वांगडाच भारताच्या दिव्यांग वोटरांची गजाल करतले. कितें? सामकें सारकें. आनी तुवें जशी ही गजाल सांगली न्हय, म्हाका म्हज्या शेजारा रावपी एके आंटीची याद आयली, जांकां पांयांचो त्रास आसा आनी ती चलूंक शकना. तरी अशा अवस्थेंत आनी दुखीचे स्थितींत लेगीत ती आयज मेरेन मतदान करूंक चुकूंक ना. वा, तांचो पूत तांकां आपणाल्या खांद्याच्या पालवान मतदान केंद्रा मेरेन व्हरता. आनी वोटिंगा दिसा ती आंटी लेगीत सामकी नेमान सकाळींच वचून वोट दिवन येता. हांव आतांच हेंच येवजितालें, जर आंटी सारक्या लाखांनी वोटरांक आयच्या काळांत मतदान केंद्राचेर दितात त्या अदीक आनी खाशेल्या सुविधा विशीं विस्कटावन सांगलें जाल्यार तांकां कितली मजत जातली न्हय. तेन्नाच भारती, आयज आमी चर्चे खातीर होच विशय दवरला. पळय, वेंचणूक काकाय लेगीत आयले. काका नमस्कार. नमस्कार भारत. नमस्कार काका. अरे वा, आयज तर तुमी सोबीत ऑफ व्हाईट रंगाचो कुर्तो घाला आनी गाढ निळ्या रंगाची पगडी. ह्या मॅचिंगाची तर जापूच ना. कितें भारत? सामकें सारकें तुजें भारती. तर काका, हें सांगात, कशी जाली तुमची सुटी? तुमी तर तुमच्या गांवान गेल्ले न्हय? हय पुता, तशें गांवचे विशयी कितें सांगपाचें. सुसेगादीची सकाळ, सुसेगादीची सांज, मातयेच्या रान्नीर केल्ल्या रोटयेचो स्वाद, 5व्या शार शेतां मदीं भोंवप फिरप. आतां हें सगळें शारान खंय मेळटलें? हें सामकें सारकें तुमचें काका. गांवांतले मजेची कितें तुळा जातली? आतां जेन्ना गांवची गजाल आयल्याच जाल्यार आयकुया गांवांतल्या शेतांनी कसली चर्चा चल्ल्या ती. अरे परशुराम, बैलांक मातसो सुशेग दी भावा. दनपार जायत आयल्या, थकल्यात आसतले. थोडो चरव दी तांकां आनी येयात आमी सगळे मातसो सुशेग घेवया. हय हय. बरें आसा रघुवीर काका. दिदी, तांकां मातशें शेता कडेक लाय आनी यो रघुवीर काका वांगडा बसून 2 रोटयो आमीय खावया. बरें आसा परशुराम भाई. अरे चंद्रेश्वर, दिदी, तुम्ही कितें खावन थोडो सुशेग घेयात. आतां सांजे मेरेन काम करूंक जाय आमकां. अरे रघुवीर काका, तो दिव्यांग केशवराम भाई आसा न्हय, अरे तो रे चाका आशिल्ल्या कदलेचेर बसोन शिकयता तो. हे फावट आमच्या गांवच्या प्रायमरी स्कुलांतल्या मतदान केंद्राचेर वोटींग केशवराम भाईच्या देखरेखीत जातलें. पळय कितली व्हडली जापसालदारकी दिल्या ताका. हय परशुराम भाई, ही तर आमच्या गांवा खातीर खूब अभिमानाची गजाल. आनी हय,
ह्या गजालीचेर आनी एक याद जाली म्हाका. ती कसली चाचा? अगो दिदी, दर खेपे वेंचणूक आयोग दिव्यांग आनी वरिश्ठ नागरिकां खातीर मतदान केंद्राचेर खाशेले वेवस्था करता. अरे वा काका, तशें जाल्यार आमच्या गांवचे जाणटे आनी वयस्क लोकांक हाका लागून खूब सुविधा जातली. आनी आमचे ते मुरलीधर बाबा ते दिव्यांग आसात आनी तांकां चलपाकूय त्रास जातात, ते हे सुविधेचो लाभ घेवंक शकतले. सारके चंद्रेश्वर बाब, खूब सुविधा जातली सगळ्यांक. मतदार केंद्राचेर अशा लोकां खातीर व्हीलचेराची वेवस्था, खास करून तांच्या खातीर बसपाची वेवस्था, सगळे बूथ जमीन स्तराचेर दवरपाची वेवस्था आनी रॅम्पाची वेवस्थाय आसा. पिवपाचें उदक, शौचालय तर गरजेचेच आसा. अरे वा काका, ही तर तुम्ही खूप बरी आणि महत्वाची माहिती दिली आमकां सगळ्यांक. अरे भावा, हाचे परस चड विस्कटावन आमचे वेंचणूक काकाच आमकां सांगू शकतले. ते येतात न्हय आकाशवाणीच्या मतदाता जंक्शन कार्यावळीत. हय भावा, म्हजो पूत सांगतालो ह्या प्रोग्रामांत न्हय देशाचे वेंचणूक प्रक्रिये संबंधीचे दरेक म्हायती सामके सोपे भाशेन दितात. तर ह्या सप्तकांत सगळे बसून वांगडाच आयकुया गांवचे चावडेर. सारकें न्हय? याद दवरात, दर शुक्रारा येता हो प्रोग्राम. बेस बरें सांगलें तुवें. नक्कीच वांगडा बसून ऐकूया. किसी ने प्रचार किया सबका हो सम्मान जी. व्हीलचेयर होगी, रैंप होगा, साइन लैंग्वेज प्रयोग भी. ईवीएम में ब्रेल सुविधा, वॉलंटियर सपोर्ट भी. पीपल विद डिसेबिलिटी का होगा इंक्लूजन जी. सबका हो सम्मान, सुगम हो मतदान. सामकी सारकी गजाल. तर वेंचणूक काका, PWD म्हळ्यार पीपल विथ डिसेबिलिटी, हांचे खातीर मतदान केंद्राचेर मेळटल्या सुविधा विशीं मातशें विस्काटून सांगात पळोवया. हय, तर भारत निर्वाचन आयोगान दिव्यांग मतदार आनी वरिश्ठ नागरिकां खातीर मतदान केंद्राचेर जायत्यो सुविधा दिल्यात. हां जशी जर खंयच्याय दिव्यांग मतदाराक आपणाल्या वोटिंग सेंटरा मेरेन पावपाक स्पेशल असिस्टन्स वा खाशेली सुविधेची गरज आसा जाल्यार ताजे खातीर खाशेल्या व्हीलचेराची वेवस्था आसतली. अरे वा. दिव्यांग मतदार पोलिंग बुथाचेर सोंपेपणी पावचो हे खातीर सगळ्या बुथांचेर रॅम्प केल्यात. वा. अशा मतदारांक पिठासीन अधिकारी प्राथमिकतायेन मतदान करून दितले. तशेंच दर एका केंद्राचेर 2 व्हॉलंटियर्स ताजे मस्ती खातीर उपस्थित आसतले. हां हाचे भायर नदरेन बाधिक मतदारांक मतदान प्रक्रिया समजूंक आनी वोट घालपाचे प्रक्रिये विशयी विस्तारान समजायतात. आणि वेंचणूक काका, हांवें आयकलां दिव्यांग वोटरांचे सुविधे खातीर एक मोबायल ॲपूय तयार केलां. हय, नक्कीच. अरे ते पळय बायक कल्पना येता. हे विशयी आमच्या आयकुप्यांक तेच विस्तारान सांगतले. कितें सारकें न्हय? नमस्कार काका. नमस्कार भारत आणि भारती. कशे आसात तुम्ही? आमी सगळीं फॉर्त आसात, पूण तुमी सांगात, हालीसराक खूब बिजी आसतात दिसता. अरे भावा, जांच्या भुजांचेर आयच्या युगाची दर दिसा बदलपी टॅक्नॉलॉजी समजुपाची आनी समजावपाची जापसालदारकी आसता, तो बिजी आसतलोच न्हय. कल्पना दिदी, आतां आमच्या आयकुप्यांक ह्या मोबायल ॲपा विशीं मातशें सांगात न्हय. नक्कीच. पळयात, निर्वाचन आयोगान दिव्यांग मतदारां खातीर एक खाशेलें ॲप तयार केलां. ताचें नांव आसा PWD 2.0 ॲप. ह्या ॲपा वरवीं विकलांग आनी मतदार केंद्राचेर आशिल्ले BLO म्हळ्यार बूथ लेवल ऑफिसर. हय, आपसांत एकामेका लागीं संपर्क स्थापूंक शकतात. खंयचोय दिव्यांग ह्या ॲपाचेर निर्वाचन वाठार आनी गांवचें नांव टायप करून खूब म्हायती मेळोवंक शकता. जशी ताचो BLO कोण आसा, ताचो मोबायल नंबर कितें, ताच्या बुथाचो नंबर कितें, बुथाचेर ताका कसल्यो सुविधा मेळटल्यो आनी ताचो एपिक नंबर कितें. थंयच BLO आपणाल्या वाठारांतले दिव्यांग ताचो मोबायल नंबर आनी ताचे विकलांगतायेचो प्रकार जाणूंक शकता. हाचे भायर गुगल मॅप वरवीं BLO विकलांग बुथाचेर लोकेशनूय सोदूंक शकतात. वा. ह्यो सुविधा आसतना तर आमच्या दिव्यांग तशेंच वरिश्ठ वोटर्सांक खूब सोंपेपणां मेळटलीं न्हय भारत. नक्कीच भारती, हातूंत दुबाव ना. बरें, आतां स्टुडियोची घड्याळ आमकां सांगता वेळ जाला. आमच्या आयकुपी भावांक माची दिवपाचो. बरें, म्हळ्यार तुजो इशारो आमचे आयकुपी आपणाल्या आवाजांत रेकॉर्ड करून धाडटल्या गीत कविता वटेन आसा न्हय. हय, सामकें सारकें समजलें तूं. म्हणटकच हे खेप कोणालें गीत आयकूंक दिता तूं? येयात, आयकुया. नमस्कार, मैं किरण होतानी जयपुर से हूँ. हमारे भारत का यह महापर्व अनमोल
आओ मिलाएं हम कदम और ताल। हम सबको है आगे आना, करना है मतदान अपार, सबको है बतलाना ये है उनका अधिकार। हमको देना है उसी को वोट जो न करे हमारी भावनाओं पर चोट। हमको चुननी है सही सरकार, तभी तो होगा हमारी शक्ति का इजहार। 100% हो मतदान, तभी हमको खुद पर होगा अभिमान। आओ सब मिलकर चलाएं ये अभियान, तभी हम सब कर पाएंगे मतदान। बचानी है हमें लोकतंत्र की पहचान, घर से निकलकर करना है मतदान, तभी भारत का होगा उत्थान। आओ तोड़ें सब बंधन, सोचो सिर्फ करना है मतदान। वा, तर हे तरेचे रेकॉर्डिंग तुम्ही आमकां धाडूंक शकतात. इतलेच मतीन दवरात, रिकॉर्डिंग 1 मिनटा परस चड आसचें न्हय. आतां मातशें हेवूय सांग, हे रिकॉर्डिंग कशें आनी खंय धाडपाचें तें. हाचे खातीर तुम्ही व्हॉट्सॅपाचेर रेकॉर्डिंग धाडूंक शकतात. आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आसा 9999031950. वा, आयकुप्यांनी ह्या प्रोग्रामांत वांटेकार जावपाची ही तर भोव बरी तरा. सामकी सारकी गजाल. राष्ट्राचे निर्वाचन प्रक्रियेत आमची चडांत चड भागीदारी आमच्या भारताक आनीक फुडें घेवन वतली. आनी तो दीस चड लागीं येतलो जेन्ना आमच्या देशाक विश्वगुरू ह्या नांवानूय वळखतले. हय, आनी आतां हो प्रोग्राम सोंपच्या पयलीं आमच्या आयकुप्याक आनी एक म्हत्वाची आनी रुचीक म्हायती दितात. हां सांग. मतदान केंद्राचेर नदरबाधित दिव्यांगा खातीर EVMचेर ब्रेल लिपीतूय बरयल्लें आसा. वा, आनी अशा कुरवाक लागून दिव्यांग सोंपेपणी समजूंक शकता. आतां पळय, आमच्या मोगाळ आयकुप्यां लागीं गजाली करतना आमकां वेळ कितलो जालो तो कळ्ळेंच ना. तर चलात, आमच्या आयकुप्यांक क्विजांत वांटो घेवपाच्या भांगराळे संदी विशीं सांगुया. पयलीं फाटले खेपे विचारिल्ल्या प्रस्नाची सारकी जाप आनी भाग्यवंत जैतिवंताचें नांव. फाटल्या एपिसोडाचो प्रस्न आशिल्लो KYC एपांतल्यान मतदाराक कोणा विशीं म्हायती मेळूंक शकता. हाची सारकी जाप आसा वेंचणूक उमेदवार वा कॅन्डिडेटा विशीं. देशभरांतल्यान खुबश्या आयकुप्यांनी आमकां सारकी जाप धाडल्या आनी हे फावट भाग्यवंत जैतिवंत आसात. श्री अहबम जितेंद्र सिंह, पश्चिम इम्फाळ, मणिपूर. तुमका परबी भारताच्या निर्वाचन आयोगाच्या सौजन्यान तुमचो पुरस्कार तुमच्या नाम्याचेर धाडटले. आतां पाळी हे खेपेच्या प्रस्नाची. तर हे फावटीचो प्रस्न, खंयच्या मतदान मशिनाचेर ब्रेल लिपीन बरयल्लें आसता. प्रस्न परतो सांगता. खंयच्या मतदान मशिनाचेर ब्रेल लिपीन बरयल्लें आसा. हाची जाप जाता तितले बेगीन धाडात. सारकी जाप धाडपी सगळ्या आयकुप्यां मदल्यान वेचिल्ल्या भाग्यवंत आयकुप्यांक मेळटले प्रमाणपत्र आनी पुरस्कार. तुमची जाप तुम्ही आमकां सोमारा मेरेन धाडूंक शकतात. आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आसा 9999031950. तुमची जाप धाडटना मतींत दवरात, तुमचो नामो आनी मोबायल नंबरूय आमकां धाडात, जाचेर आमी तुमकां संपर्क करूंक शकतले. तर भारती, आतां आयकुप्यांचो निरोप घेवपाचो वेळ आयला. फुडल्या सप्तकांत हेच सुवातेर ह्याच वेळार आमी परतून मेळटली मतदाता जंक्शनाचेर. नमस्कार, गुड बाय. एकामेकाक मेळटले लोक, मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.